जेजू जल्मालो जालो मनवालो जाणवा येनानी प्रायन वाडलो जेजू जल्मालो जालो मनवालो जाणवा येनानी प्रायन वाडलो. बाळकाचे जोतेय मोगाच्या भावा भयणी बाळोक जेजूक मान करूंक ताच्या आशिर्वादा मागोणो केल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवन वार्षिक फेस्ताक तयार जावन ही नोवेनां आमी आदारून आसा. फेस्ताचो विशय तुमकां कळीत आसा म्हूण हांव चिंता. जेजू जेजू मान वल्लो जालो जानवायेन आनी प्रायन वाडलो. जेजू मान वल्लो जालो जानवायेन आनी प्रायन वाडलो. हो नियाळ आमी गेलो उपरांत कितें? जेजू जानवायेन प्रायन वाडलो उपरांत कितें? कितलें समजल्या पुरो गे? नियाळ तितलो उपरांत कितें? सांग पावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 2 वाक्य 3-18 थंय अशें म्हणटा, आमी ताचे सारकीं जावन रुपांतर जावंक आसा. आमी ताचे सारकीं जावन सारक्याची जावन रुपांतर जावंक आसा. आमी कोणा बरी जायचय? नियाळ केल्ल्या उपरांत कोणा बरी जायचय? जेजू बरी जायचय. आमी ताका वळखत जाल्यार ताचे बरी जायचय जाल्यार आमी ताका वळख जाय, जाणा जायचय, अणभव करीचय. वळखूंक जाणा जावंक अणभव करूंक जायत्यो वाटो आसात, जायत्यो आसात. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमी विविध विशय नियाळ करना आसा. जेजू जानवायेन प्रायेन वाडलो, मान वल्लो जावन वाडलो, तर आमी ताचे बरी जायचय जाल्यार विविध रितीच्यो वाटो आसात. त्यो आमी जाणा जावंक ह्या दिसांनी जेजू बरी कशें आमी जावचें आनी जावंक कसलीं सकट साधनां हातेरां वाटो आसात ते आमी जाणा जावंक प्रयत्न करता. सांगत आस आज जेजूच्या आप परगटण्याचें फेस्त आमी संभ्रमता. तेगारायांचें फेस्त देखून आज विसलो विशय जावन आसा नेकेत्राच्या उजवाडांत वळखोया मनशा पुताक. नेकेत्राच्या उजवाडांत वळखोया मनशा पुताक. शुभ वर्तमानांत आमी आयकलें नेकेत्र ज्योतिशांक व्हरून खंयसर पायता? बेतलेमाक पायता. जेजू बाळकाची वळख तांकां दिता. त्या नेकेत्राच्या उजवाडांत ते समकले, वचून जेजू बाळकाक मेळ्ळे, ताची वळख तांणी धरली, ताका आराधन केलें. नेकेत्र एक साधन जावंक पावलें, एक हातेर, इन्स्ट्रुमेंट. देवाक जर वळखूंक तूं आशेताय, उर्बा आसात जाल्यार भाव भयणीनो जायतीं साधनां वाटो आसात. देवाची वळख तसो अणभव जोडी जाय जाल्यार देवानच दिल्ल्यो जायत्यो वाटो आसात, जायतीं हातारां साधनां आमचे बोवारी आसात आनी तांच्या मुखांतर देव आपणाकच उगडापें करता म्हूण येत. ही साधनां आमकां थंयसर देवा थंय व्हरून पायतात. ताच्या पैकी एक सगळी सृश्टी पृथ्वी आमकां देवाची वळख दिता. रोमाकारांक बरयलें पत्र अध्याय 1 वाक्य 20 थंयसर सांग पावलो म्हणटा, पृथ्वी रचणाराक साक्ष दिता. विटनेस रचणाराक वळखूंक शिकयता. रचणाराक वळखूंक शिकयता. हांगासर कितलीं जाणां ग्रेस्तां आसात? ग्रेस्त दीप एकलो मात्र कितलीं जाणां ग्रेस्त आसात म्हणून थोडी टेन्शनां तकली साकला गेले. फेस्त आसा कांय पाद्र्याक डोनेशन विचारता कोण ना म्हणून. भाव भयणीनो आमी सगळीं ग्रेस्तां. कित्याक? देवान आमकां एक वर्ती ग्रेस्तकाय दिल्या संवसारी. एक दायज म्हण येत देवानच एक वर्तें दायज दिला, ती जावन आसा पृथ्वी. इट्स एन वेल्थ. सगळी सृश्टी आसा पळय पृथ्वी, नेचर, देवान दिलें वर्तें दायज. कित्याक हांव सांगता म्हळ्यार देवान पळया सगळें रचलें. सगळें रचूंक कितले दीस काडले आमी जाणा? उत्पत्ती पुस्तकां आमी आयकता. मनशा एका दिसान रचलो आनी मनशा खातीर एक वर्तें दायज दिवच्या खातीर देव बरें करून प्लॅन करता. एक एकच वस्तू नाजूकायेन मांडावळेन म्हणल्या बरी रचून कोणाच्या हातीन दिता? मनशाक दिलें.
वर्तें दायज देवान आमकां दिला देखून हांवें म्हळें ही ग्रेस्त काय देवातावन आयिल्ली आमी जोडून घेतली आनी देवान दिल्ली देखून हांवें म्हळें कितलीं जाणां क्रेस्तां आसात म्हाका सांगात आतां कितलीं जाणां क्रेस्तां आसात तर आमी पृथ्वी वळखोंक ना सृश्टेक आमी मोल दिवंक ना म्हूण जालें देखून हांवें सांगलें क्रेस्त आमी सक्कट क्रेस्तां कित्याक देवान दिल्लें हें एक दायज पण कितलें सोबीत नाजूकायेन देवान रचलां कसलें एक समतोलन हार्मनी त्या देखून खंयसर हें समतोलन हार्मनी आसलें कोण आसलें ते एक जाण सांगाता देव मनीस पृथ्वी उत्पत्ती ग्रंथ आमी वाचता देव मनीस खंयसर आसले बागेंत पृथ्वेंत बागेंत त्या गार्डनांत म्हणटा आमी वर्तांत ते आसले समतोलन केदा मनीस उपराडटा थंयसर सगळे गोंदळ सुरू जाता त्या देखून भाव भयणीनो रसनाराक वळखोंक आमी शकता रसनाद्वारे रसनाराक वळखोंक शकता सान फ्रांसीस आसिसी शिकयता देवा उपरांत जशें तूं मनशाक मान दिताय तशें पृथ्वेक मान दी जशें देवा उपरांत तूं देवा लागीं कसो संबंद जोडूंक उपरांत आशेताय मनशा लागीं संबंद जोडूंक आशेत त्याच संबंदान पृथ्वे संगी जिये त्या देखून तो पृथ्वेक भाव भयणी आवय म्हणटा कुटुंबाचो संबंद बांदून हाडटा कुटुंबाचो संबंद दिता तो म्हणटा पृथ्वी आमकां देवा थंय व्हरता देखून तसल्या संबंदान तो रावंक आशेता देखून म्हणटा सिस्टर मून भयण चंद्रा भयण नकेत्रा भावा वाऱ्या भयणी उदका आवय पृथ्वे एका संताची उतरां भाव भयणी न्हू ही सान फ्रांसीस आसेसी पृथ्वे थंय विशेष मोग आनी सांगता त्या पृथ्वेंत देवाची वळख पृथ्वेद्वारे देवाची वळख कशें जोडयेत म्हणून शिकून दिल्लो सांग कुर्साचो सांजो आमचो कार्मेलीस सांत अशें म्हणटा टेल मी द गुड थिंग्स दॅट गॉड हॅज क्रिएटेड इन यू दॅट इज नेचर पृथ्वी त्या देखून भाव भयणीनो नेकेत्रान तेका ज्योतिशांक व्हरून पायलें बेतलेमाक जेजू बाळकाची वळख दिली पृथ्वीस आमकां दिता वळख त्या रसनाराचे देवान दिल्लें दायज म्हळें हांवें त्या देखून भाव भयणीनो ह्या देवाचो अणभव जोडूंक आमी आयकलां साहित्य जण कोण देवाचो अणभव जोडूंक ताका वळखूंक ताका सोदूंक आशिल्लें खंयसर ते गेले खंयसर रानाक नेंगी रानाक दोंगरांनी थंयसर वचून त्या ध्यानांत पृथ्वे सांगाता आसतना त्या देवाचो अणभव जोडूंक तांणी प्रयत्न केले त्या देवाचो अणभव तांणी जोडलो ताका वळखूंक तांणी प्रयत्न केले त्या देखून रसनाराची वळख आमकां दिता देवान दिल्लें दायज उपयोग करूंक टू मेक यूज देखून सगळें रचून मनशाक दिता आसतना धणी कोण रचणार तोच आमच्या हातीन ताणें आमकां दिला जबाबदारेन सांबाळूंक मोस्तूंक न्ही नाश करूंक न्ही नॉट टू डिस्ट्रॉय बट टू मेक यूज पूण आमी कितें केलां हो आमचो नियाळ आमी कितें करून आसा धणीपण आमकां सोलो ताचे मेलविचाराक म्हणल्यार बरी पृथ्वेचेर आमकां ताणें सगळें दिलां आमच्या हाती मोस्तून उडोवंक नाश करूंक न्ही आमी कोणाय लागीं एक वस्त घेता यूज करूंक आमी ती पाड केली जाल्यार कितें जाता ताचें मोल दिवचें न्ही ताचें मोल दिवंक आसा हांव थोडे फावटी गांवांत घेता म्हणजे इश्टाचें कार व्हरता तो म्हाका यूज करूंक दिता ते व्हरून खंय धाडोन ना चेंसून आनी दी म्हणून न्ही यूज करून चेंसून आनी दिल्याचें मोल दिवंक आसा भाव भयणो सगळी पृथ्वी देवान आमच्या हातीन दिल्या जर आमी ती सांबाळना जाल्यार ती एक पाताकच ताका लॅक दिवंक आसा आमी ती जबाबदारी आमकां दिल्या ती आमी विसरनाये भाव भयणीनो देव मनीस पृथ्वी देवा तावणू पयस गेल्यार आमी सांडलेली मनशा तावन पयस गेल्यार आमी सांडलेलींच पृथ्वे तावन पयस गेल्यार आमी सांडलेली जें कितें देवान दिलां तें होगडावचें नाका जर होगडायलें तर ताचो परिणाम आमी भोगीचेच पडटा असो अणभव आमी करूनच आसा न्ही पृथ्वेक कितलें आमी पिसून उडयता तितली पृथ्वी रिएक्ट करता प्रतिक्रिया दाखोवनच आसा प्रगती जाय आमकां डेव्हलपमेंट जाय पूण ताचे बराबर पृथ्वी सृश्टी उरस दुखयलें तर रिएक्शन आसतलेंच कोणाच्यानच रावोंक जायना
आमी म्हणटा ह्या फाटी पावस उणो पावस उणो पावस उणो म्हणून. कारण तेंय आमकां कळीत आसा. कित्याक पावस उणो म्हणे आमकां कळीत आसा. दुकोळ कित्याक येता म्हणे कळीत आसा. आवरो थोड्या कडेन कठीण आवरो रावंक जाता गी पृथ्वी रिएक्शन करतना. कितें होगडायता हांव ताचें मोल आमी दिवंकूच आसा भाव भयणीनो. मस्तूंक गेलें जाल्यार ताचें रिएक्शन आसतलेंच. गुडे कोसळटात, व्हड व्हड गुडे कोसळून येतात. आडावंक जाता गी. त्या देखून आमी उडास दवरया. हर एकल्याक आमकां सोम्यान एक जबाबदारी दिल्या. जें कितें ताणें रोसून आमचे हातीन दिलां तें सांबाळचें. त्या देखून भाव भयणो थोडो नियाळ आमी कशी आमच्या जिवितांत ही देवाक वळखूंक शकता म्हणून आमी नियाळ केलो तर ही पृथ्वी कशें सांबाळया. जायतीं जाणां तुमी वावर करतात, परगांवाक येतात. कोणा खातीर? जायते कश्ट काडटात. कोणा खातीर? थोड्यांनी म्हळें भुरग्यां पासत म्हणून. भुरग्यां खातीर जायते कश्ट करतात, वावर करतात. जायतीं जाणां भुरग्यांक FD करून घालतात. आनी तो पर एक म्हणलो फादर आमी एक 2 फ्लॅटांक आनी गेले म्हणून. एक फ्लॅट व्हडल्या पुताक आनी एक फ्लॅट धाकट्या धुवेक आनी एक उरलो जागो म्हळ्यार जागो ते निमाण्या पुताक म्हणून. म्हळ्यार तांच्या फुडाराक करून दवरी जाय म्हणून. आनी तांच्या खातीर FD सगळें आसा. पूण केदाळा पुणी चिंतलां गे तुमी तांकां स्वास सोडूंक बरें वारें आसा जाय म्हणून. स्वास सोडूंक बरें वारें आसा जाय. पियोंक नितळ उदक मेळ्ळा जाय. जेवंक बरें विकाळणी आसलें बरें खाण मेळ्ळा जाय म्हूण केदाळा पुणी चिंतलें आसा गे. हें सगळें फ्लॅट जागो FD कार सक्कड दवर न्हू भाव भयणीनो. स्वास सोडूंक बरें वारें ना जाल्यार, जेवंक नितळ बरें खाण मेळना जाल्यार, पियोंक नितळ उदक ना जाल्यार कितलें प्युरिफायर घाला न्हय गे. हें चिंतप आमचें तें आसूं दे. देवान दिल्लें दायज आमी अणभव केल्लें फाल्यां तांकां कितें आसतलें. आमच्या उपरांतल्या संततीक म्हणजे जनांक तांकां पळोवंक कितें आसतलें. रूख आसतलें गे. आतां जायते जण उडोले एका मिसा वेळार पदराक नियाळ दिवन आसलो. हांवें तिल्लेशें आयकलें. तो म्हणलो ताच्याच कुटुंबाचे बायट तोंड येयली गे. तांकां आपूण व्हरता आसतना कारार ताणें म्हळें तुमी गादे पळयल्यात गे म्हणून. गादे म्हळ्यार थंयसर पास जाता. तो म्हणलो गाड्याळे गादे आसात पळया म्हणून. भुरगीं वयर पळयतलें काय. ताणें गादे वयर आसा म्हूण चिंतलें. तुमी जायते जण दिसा सिटींतल्या भुरग्यांक गादे म्हळ्यार कितें म्हूण कळीत आसा हे म्हणून. भाव भयणीनो हांव कित्याक ह्यो थोड्यो संगती असली पृथ्वी सोबीत आमी होगडावन आसा तर फुडल्या जनांक आमी कितें दिवचें दायज जावन. दुसऱ्यान म्हजें एक आनीक उदाहरण दिवचें. बऱ्या वळखीच्या मनशान तो बेंगलोरान बिझनेसमॅन. ताणें गटार एक 12 एकर जागो खाण गेला. कॉफी तोट न्ही रानच सगळें रानच 12 एकर आसा. आमी ताच्या विचारलें कितें कृशी करचें प्लॅन आसा एका कॉफी झाडां पुणी घालताय गे. ना फादर दीस इज अ गिफ्ट फॉर माय चिल्ड्रन. म्हज्या भुरग्यांक हें म्हजें गिफ्ट. पळया हें रान 12 एकर म्हज्या भुरग्यांक हांव गिफ्ट जावन दवरता म्हणालो. हांव कितें सापूण ना ताच्या मोदें ताणें कांय रूख चड खातर नासतना इल्लोसो लेवल जागो आसलो. थंयसर 2 रुमाचे इल्ले वाली सोडून एक ल्हानशें घर केलां. बेंगलोरांत येता थोडे बडे रावता. वालांनी पुरो सोडले ताका बरें दिसता. आनी तो म्हणलो हांव खंयचेच रूख खातर ना. वो 12 एकर हे रान दवरता. फादर देवान दिल्लें बिझनेसान म्हाका पयशे आसात. म्हाका पुरो म्हज्या भुरग्यांक शिकाप दिवंक पुरो. हें म्हजें गिफ्ट. ही पृथ्वी 10-12 एकरे म्हज्या भुरग्यांक. आनी तांकां सांगलां हांवें रूख खातरूंक ना सांबाळा. इट्स माय गिफ्ट एज अ मेमरी. म्हज्या उडासाक एक गिफ्ट म्हणालो. भाव भयणीनो आमकां 12 एकरे जागो काणयो जावचें ना. एक जड लावंकपणी जायत न्हू भुरग्यांक गिफ्ट जावन. एक भुरगें जल्मतना एक जड लायलें जाल्यार ताका काजार जातना व्हडलो रूख जातलो सावळ्ळी मेळटलें. चिंतलां गे आमी. एक भुरग्यां जावं पुरो एक कुंभगार आचरण करतना एक या 2 झाडां लायत. ताचेर लगेच राय तुज्या कुंभगाराच्या उडासाक म्हणून. ताका काजार जाता आसतना ती 2-3 रूख आसतले सोबीत. कांय ना जाल्यार लायटींग पुणी घालूंक जाता. केळे मारनाकात मात्र. पळया कितलें सोबीत. कितचे ल्हान ल्हान भाव भयणो आमी सरकाराकच रुली रेग्रो हाडूंक राखत जाय म्हणून ना. रुली रेग्रो हाडणं परिसर कशें सांबाळचें म्हणून सरकारान सांगूंक आमी राखत जाय म्हणून. ल्हान ल्हान संगतींनी भाव भयणीनो ही पृथ्वी आमी सांबाळयेत. जी जबाबदारी सोम्यान आमकां दिल्या ती आमी पाळयेत. पळयात
प्रत्येक कितलें लागीं आसा तितलें आमी स्वाभावीक जाता कित्याक प्रत्येंत इन्स्टंट ना इमिडिएट ना थंयसर सोंसणीक जाय एकलो वोमता जाल्यार ताणें 3-4 म्हयने राखूंक आसा तक्षण मेळना नॉर्मल एक माड कावातो लायलो जाल्यार वेळ लागता न्ही गी 2 वर्सां 3 वर्सां कितलें सोंसणीक कितलें स्वाभावीक त्या देखून हांगासर कितलें आमी प्रत्येक लागीं आसा तितलें नॉर्मल जावन व्हरता अबनॉर्मल जायनात जेजूस पळया ताची ओपारीने उलयता आसतना गादे मेर ओंपी झड शेतां स्वाभावीक कितें आसा मनशां नॉर्मल जावन कितें मनशां नॉर्मल करता त्या विशयांतच उलयता ह्या देखून भाव भयणो मातयेची मूर भुरग्यांक इल्लीशी कळीत आसोन दी म्हजो इस्ट बेंगलोर ताचें ल्हानशें घर भायर एक पार्किंग एरिया त्या पार्किंग एरियांत ताणें एक रास मातये हाडून घाल्ली रेंव मिक्स कर विचारलें कित्याक म्हणून ताचो भुरगो ल्हान आसलो फादर तो मातयेंत खेळोन दी म्हूण हाडून घाला म्हणून मातयेंत खेळोंक तो म्हणून आमी ल्हान आसतना मातयेंत खेळ्ळे हांगासर माती मेळना खेळोंक देखून खेळून दितो म्हणून ल्हानसो भुरगो कित्याक इट मेक्स हिम नॉर्मल तो स्वाभावीक जावन आसता नात्यार कितें करता व्हिडिओ गेम खेळचे शूट करचे लेट हिम प्ले इन द मड म्हणलो भाऊ भयणीनो कितले भुरगीं मातयेक लागीं आसात तितलीं स्वाभावीक जातात मोवाळ जातात विल बी व्हेरी नॉर्मल व्हेरी पेशंट त्या देखून भाऊ भयणीनो जायत्यो संगती आमी नियाळ करून वशेत कित्याक हो विशय विंचला हांवें तुमकां सांगलें प्रत्येक पळया प्रत्येक हर एक मांडावळ पळया देवाची महिमा दिसून येता कितले सगळें कितल्या मांडावळेन जाता देवाची महिमा थंयसर दिसून येता जर आमी रसनाला वळखो जाय जाल्यार ह्या रसनेंत पळया ताची वळख आमकां मेळटा ताचो मोग आमी करया ते वेळा आमकां खंडीत जावन त्या देवाचो मोग करूंक एक खातीर जावन आसतले परिसर प्रत्येक सांबाळूंक आमी हर एकल्यानी आसा देखून थोड्यो संगतीपणी आमी ह्या विशयान जागृताय घेवंक प्रयत्न करया आमी वापरचें प्लास्टीक कितलें प्लास्टीक वेस्ट न्ही गे खंयसर वचा रस्त्यांनी खंयसर गेले खंयच्या रानांत गेल्यार प्लास्टीक उडयल्लें आसा कोणें उडयलें रुखांनी गे मुनजातींनी गे मनशांनी तें करगता गे करगना जें कितें प्रत्येंत आसा तें ताच्याच रितीन भाव भयणीनो करगता पळय कोली पडली इट जाता मेल्लो रूख पडलो थंयसर कुंभ जावन तो इट जावन येता प्रत्येन कितें आसा तें प्रत्येक एक जाता जें कितें मनीस इंटरफियर जावन ताचें मोदें वचून नाश करता तें भाव भयणो प्रत्येंत सांबाळून हाडिना देखून इल्लीशीपणी आमी ह्या दिशेन जबाबदारी घेवया साहित्य नियाळ करूनच वशेत जो कोण प्रत्येक लागीं आसा तो देवाकी लागीं आसा देवाक वळखत हांव जाल्यार देवाचें हाजीरपण आमी सोदूंक आशीत जावं प्रत्येक द्वारी ते आमी जोडूंक शकता जबाबदारी आमची विसरची नाका नेकेत्राच्या उजवाडान तेगा ज्योतिषींक जेजू बाळकाची वळख जाली प्रत्येद्वारे त्या उजवाडान ती आमी त्या सुम्याक वळखोंक शकता नव्यान असो फोळ जावन एक विनंती व्हडलें रूख जड जावन लावंक जायना जाल्यार छट्टेनपणी एक जड लावंक प्रयत्न करया येवच्या वर्सा उडास पोरून नव्यानाच्या नियाळाक आमी हें जड लायिल्लें आज हें वाडोवन आयलां ते देखून भाव ल्हानशा संगती द्वारे कित्याक प्रत्येक व्हड संगती आमी पळोवन ल्हान संगती द्वारे हें बरेंपण आमी करूंक शकतल्या ती जबाबदारी आमी पाळतना खंडीत जावन आमी त्या रचणाराची स्तुती प्रत्येक संगी गावंक शकतल्या आमेन जेजू जल्मालो जालो मनवालो जाणवा येना आनी प्रायेन वाडलो जेजू जल्मालो जालो मनवालो